दिसुदेला दिसुदेला सडवणेसो दिसुदेला जेसू आयला जेसू आयला सडवंदा जेसू आयला उसवाडायला उसवाडायला संसारासो उसवाडायला जेसू आयला जेसू आयला सडवंदा जेसू आयला हालेलुया 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 मुगेच्या बाबेणीनो बापर बैतारानं आम्ही दिसुदेला आणि सडवण आयला हे गायन केले आणि सडवणदार आमच्या मदगात आयिल्लो वर्ती घडी ह्या सेवकरिस्ताची आम्ही आता संभ्रम्या देवा कारक्यान येवन मी सजे बलिदान पवित्राच्या नावे आम्ही संभ्रम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो म्हज्या भाव भयणीन आनी भुरग्यांनो देवान केल्ले विचित्रां कितले आसात आमी ती वळणूक साध्य जायती जाणां आमी एक घडीभर बसोन ह्या संवसारान जाल्ल्या गणितांनी आणि ते कशें रचन केलां खंयच्या तरान ती सृश्टी देवान सृश्टी केल्या म्हूण पळयलें जाल्यार मगचे न्हू आमकां कळीत जातलें देवाचें अगाध कार्य आणि त्या खातीर आमी कितले बडी देवा गारगान येवंक गोट्यो जाल्या कितले बडी देवा गारगान येवंक मुखार आयल्या कितले बडी देवाचें नांव आमी वाखाणलां आमी आमचें चिंताव शिवाय देवान आमकां फुकाटाक दिल्लें इतल्या आपुरबायतरान दिलां पुंक्याक तुमकां दिलां आनी तें पुंक्याक दिल्लें वर्त्या मापान आमी वर्णूंक जाय तसलें बरेंपण आपणावच्याक देवाचें असऱ्या उपकारी मनान आज आमी वाखाणया आमची काळजां मनां नितळ करून आमी सच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांचे तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्वपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सौम्या काकलूत तुझे परजेची सौम्या काकलूत तुझे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनात मुद्रान कन्यान सौम्या काकलूत तुझे परजेची क्रिस्ता काकलूत तुझे परजेची क्रिस्ता काकलूत तुझे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान मुद्रान कन्यान क्रिस्ता काकलूत तुझे परजेची सौम्या काकलूत तुझे परजेची सौम्या काकलूत तुझे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान मुद्रान कन्यान सौम्या काकलूत तुझे परजेची सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा संसार दिसानी रात
तुझी स्तुती करता तू आमचो तिरबरवोसो आतां आनी सदां महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत तू आमकां वाट दाखय तुज्या भुरग्यांक पळय मातकान पडोंक दिनाका खुरपेर आमकां सांबाळ महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत प्रार्थया सर्पदेदार कणवळायच्या बापा तुझे नदर आमचे सदांच तुवें दवरलाय वर्तेच रचनेचें कार्य तूं आमच्या खातीर सर मोगान आनी सोपायान भरलाय त्या खातीर आमी तुका आभार मानता वर्गांनी उपकारीक काळजान सदांच तुजें नांव वाखाणू आमकां शिकय आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. नामान एलिशा सरशी पाटी आयलो आणि ताणें सरस्पराक मानून घेतलें. पयलें वचप रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. तवळ सिरिया सकोटकार नामान जॉर्दनान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 पावटी न्हंयेंत बुडलो. ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलांत शिवाय हेर खंयचेच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर. एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपूत हांव खंयच स्विकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें तें इन्कार केली. नामानान म्हळें, तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 काजराचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परगणी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सरेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. सज्जनांक गावूची आपली सोडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सज्जनांक गावूची आपली सोडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्या जय ताणें आपणायल्या. सज्जनांक गावूची आपली सोडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांक गावूचीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय
ताका आसवल्ल्या विश्वासी मोगासो ताणे उडास काढला. सज्जनांगा हुजी आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सज्जनांगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. दुसरें वाचप बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप. हांव परगट करतां त्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे दाविदाचे कुलयेंतलो जल्मल्ल्या जेजू क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला हें मनान दवर. ह्या शुभ वर्तमाना पासत हांव कश्ट भोगतां आनी गुन्यांवकार जाल्ले परी म्हाका सांकलीनी पर्यान बांदलो. पूण देवाचें उतर कोणाच्यानूच बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां जेजू क्रिस्ता सोबे मेलता तें तारण आनी सासणीक मोहिमा जोडचे खातीर हांव हें सगलें सोस्तीकायेन भोगतां. हें उतर कातरेचें. ताच्या वांगडा मेले हांव जाल्यार ताच्या वांगडा जियेतोलें हांव. तीर गोट आमी रावले हांव जाल्यार ताच्या वांगडा राज करतलें हांव. ताका आमी सोडलो जाल्यार तोय आमकां सोडून दितलो. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळतलो. कित्याक आपणेच दिल्लें उतर ताच्यान कधीच मोडू नजो. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. देवाकार गांदिया ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचे ताव हेंच देव विसता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हणो समारिया आनी गलिल्या प्रांताच्या गडी लक्षिल्ल्यान समकलो. तो एक हळ्ळ्यान रिगताना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूत करी. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच ह्या जाकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडा ताळ्यान देवाक वणीत पाटी आयलो आनी जेच्या पांया मुळान सरपडोवन ताचो उपकार बावडोवंक लागलो. तो एक समारियागार जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण नितळ जाले न्ही, हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वणीतलो हेर कोणूच ना जालो गाय. उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
उपकार आठवणी उदार मन दाखोवचें हेरान केल्या उपकाराक दिन वास म्हणचें हें आमी ल्हानतावनी शिकोवन आसांव. हे मनीस मात्र न्ही मन जाती सयत दाखयतात म्हणल्यार उल्लेख आमकां पळोवंक मेळ्ळा. हाचिको म्हणलें फिल्म एका पेट्या विशयान चित्रण जालां. जपानांत घडिल्लें एक नीज घडीत त्यांनी थंय वर्णिल्लें जावन आसा. हातूंत हाचिको म्हणल्या पेट्या पिलाक एक प्रोफेसर पोसता. सदां सकाळीं तो प्रोफेसर कामाक वेताना रेल्वे स्टेशना पर्यंत हाचिको म्हणलो पेटो वेता आनी तो सांजेर पाटी घरा येता आसतना ताचे खातीर राखोन रावन ताचे सांगाता तो घरा येता. जायतीं वर्सां अशें घडटा. पेटो हाचिको ताच्या प्रोफेसर सांगाता वेता आनी सांजेर पाटी येता. अचानक म्हणल्यार बरी एक पडी प्रोफेसर कामांत आसतना मरण पावलो. हें हाचिको ह्या पेट्याक कळी जावना आनी प्रोफेसर मरण पावले उपरांत तो नातुल्लो जाल्यार हो पेटो सकाळच्या वेळार कशें त्या प्रोफेसराक सोडूंक वचलो त्याच प्रमाणे थंय वेतालो. सांजेर त्याच प्रमाणे पाटी येतालो. हें पळोवन जायते जाणां मनशाची काळजां करगली. तांणी जायते प्रयत्न केले ह्या पेट्याक घरा व्हरून दवरूंक आनी तसो प्रोफेसर ना तरी तो थंय वेचें पळोवन तांकां कितें करी जाय म्हण कळी जावना. पूण एक वर्स न्ही 9 वर्सां लगभग हो पेटो त्या प्रोफेसराची कशें पाटदार वेतालो त्याच प्रमाणे तो नातल्यार 9 वर्सां ताच्या उडासान ताचे कडेन राखोन म्हणल्या बरी तो थंय रावतालो आनी सांजेर तो येनातलो जाल्यार तो पेटो पाटी येतालो. हर एका दिसा वचोन पाटी येतालो आपल्या प्रोफेसरा खातीर राखतालो आनी हाचें एक प्रामाणीकपण असो तो मोग आनी ती एक मन जात जाल्यार ताच्या विशयान विश्वासीपण तांणी हर एकल्यांनी वाखाणलें. हाचिकोचे विश्वासपण उपकार मना खातीर आज आमी पळयलें जाल्यार थंय रेल्वे स्टेशनाच्या भायर हाचिको पेट्याची एक इमाज करून तांणी दवरल्या. मगेच्या भावान आनी भयणीनो उपकार आठवणी करची वाजबी जावन आसा. जायत्या जाणांक आमकां कितें जालां की म्हळ्यार आमी मागता उपकार मेळयले उपरांत आमी विसरून सोडटा. नामान प्रवादी ताचे थंय आसली कोड गूण जावच्या खातीर तो मागोन आसलो. आरामाच्या रायचो सेनापतीचो अधिकारी तो जावन आसतना कोडाची पिडा ताचे थंय आसली. कोणें सांगल्यार तो आयकनातलो. देवाचेर पातयेन ताका आसली. पूण एलिशा एपडी ताका सांगता वस जॉर्डान न्हंयत 7 पटी बुड. आनी त्या वेळार कितें म्हणा लागलो नामान म्हज्या गांवांत इतले बरें न्हंय नात की हांवें कित्याक ते जॉर्डान न्हंयत वचोन बुडत जाय. पूण एलिशा म्हणा लागलो म्हजो आदेश पाळ आनी तूं बरो जातालोय. आनी ताच्या आदेशाखाल तो खालतो जालो आनी वचोन 7 पटी जॉर्डान न्हंयत ताणें बुडता आसतना ताची कात सगळी ल्हान भुरग्यांच्या काती बरी जाली. आनी ह्या देखून नामान प्रवादी कितें करलेलो देवाक आनीक चड वर्त्या मापान तो अर्गां दिवंक लागलो. मोगाचे न्हू जावंक पुरो आमचें हिलींग थोडे बडी शारिरीक म्हण आमी चिंता मात्र बगार हें हिलींग जायचें तर बावार्थांत आमी आसोंक जाय. हिलींग जाल्या उपरांत उपकारी आठवणी आमी करूंक जाय. कित्याक हे 3 पार्ट आमचें हिलींग आमचो बावार्थ फेथ आनी ग्रॅटिट्यूड आमी उपकार आठवणी करची. हें नामान प्रवादीन केल्ल्या देखून नामान प्रवादी भोव वापरवयतरान देवाचें नांव वर्त्या उंचल्या माटा होगळेक पावो करता. विश्वासपण आमकां मेळिल्लो वर्तो गुर्तो तो आमी जियोंक जाय. मोगाचे न्हू 10 जाण कोडकार गूण जाले. आयलो एकलो मात समार्यकार जेजू विचारता उरले खंय गेले आनी एका टिचरीन एका भुरग्या विचारलें गे तुमी कितें म्हणटात 10 जाणां बाकी उरले 9 खंय गेले. आनी तो भुरगो म्हणा लागलो गे म्हाका दिसता 9 जाणांनी चिंतलें मागीर आयल्यार पुरो आमी सारके गूण जाले हांव नांगी म्हण एक दुबाव तांच्या थंय दसतालो. आनी थोडे जाण चिंती लागले. तो म्हणा लागलो आमी नितळ जाले उपरांत पाटी वयची गरज कितें. तिसरें ताणें चिंतलें म्हजें थंय कांय कोड नातली कांय थोडें कांय गरज आसली कोणा ती गूण जाल्यार हांवें कित्याक पाटी वचत जाय. अशें आमी आमच्या जिवनांत जायते पडेन गूण जाल्ले उपरांत आमी सण सोडता. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवनांत कितें आमी चिंतांक म्हळ्यार काम जालें वयज मेलो मागीर आमकां ताची कांय गरज ना. मुखेच्या भावान आनी भयणीनो आमचें क्रिस्तांव समर्थेंत हें गूण जावचें आनी उपकार आठवणी करचें तें सांगाता वेता. त्या देखून कितें म्हणटात की म्हळ्यार इतल्या पुरबायतरान सांगतात ग्रॅटिट्यूड ट्रान्सफॉर्म्स हिलींग इंटू होलिनेस. पळय आमचें उपकारी काळीज उदार मन कितें करता आमचें थंय जाल्ले ते
फेकोवणी जावंक पुरो आमचें तें जाल्लें तें बरेंपण जावंक तो व्हरता देवासपणाक व्हर पावता. त्या देखून हांव आनी तुमी कितेंय आमकां उपकार मेळ्ळ्यात, कोणें आमकां उपकार केला अनउपकारी जावचें नाका. बऱ्या मनान कलत्या काळजान समेतें एक जावया. समेसो व्हरतो आदार आमकां गरजेचो आनी ताणें केलें सर बरेंपण ह्या संवसारांत ताणें आमच्या खातीर केल्ल्या बरेपणाक आमी देवाक अर्घां दिवया. आमेन. सगळे आमी उबे रावया आनी एका निजा देवते आमचो भावार्थ उच्चारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बापतो सगळा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका समया जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवातावन देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पसत आनी आमच्या सोडवणे पसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी हांव कार्मेलीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत 5 पयले ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जॉन जालो. सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जिवता तरतो बापा आनी पुता तो निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समान सारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतोरे स्थापिल्ले देवसभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जन्मपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, सर आमची प्रार्थना देव आयकता आनी ह्या प्रार्थनाद्वारे आमकां जायतें बरेंपण जाता. उपकार आठवणीच्या काळजांत देवान केल्या सर उपकारांक आठवणी करात, कित्याक ताचें सगळें जावन आसा. ह्या संवसारांत आज आमी आसा तर देवा देखून त्या देवाक आज आमी मान करतना आमी हर एकल्यानी एका निजा देवाते आमी पयलो स्थान मान देवाक दिवच्याक देव आमकां राखों दी पोसूं दी. त्याच भावार्थाची ड्युटी सदांच आमचे दोरी मुखार सुनोरच्याक पेटलेली जावं दी म्हूण आमी मागया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Jesu समर्पिता कुशेन सर हांव भेटयता. सदांच मोखन ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता, सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजूक समर्पिता. ताचे मुखार सोर पोटा. संवसार सांडून पाताक सोडून जीण म्हजी हांव भेटयता. सर्व सांव दिता, सगळो सांव दिता, सर्व सांव दिता. म्हाकाच तुका दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता देवा बापा मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजे भुरगीं वर्त्या तादोसकाय आनी आलतारी बरें जमल्या. तुज्या मांस आनी रगत आमकां तूं वर्त्या मोगान दिता आसतना आमी तुज्या मोगाची काणीक जावं आमकां निर्मी
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजावो बारया. आम्ही ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आम्ही तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो मनशा कुळाचे वर्तेपण मानून घेवन तांच्या वर्त्या मोगा खातीर देवान आपल्या एकाच पुत्या संवसारात धाडलेलोय. ताच्या पुताच्या ह्या जल्मावरीक आमचे नाश जायना जावच्याक पण आमचे सलवार जावच्याक त्या पुतान कश्ट मरण आणि आपल्या पुन्हा जन्मणे नवे जिवीत आमकां दिले. त्या संताच्या नादार उल्हासचा सगळो संसार आणि जरकीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Somya tuka wakantau, kansantau nargadita. Sarvami tuka navata. Hosanna tuka unsergi. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळये. Jesu, Jesu, Jesu देवाचे शेळये. Jesu तुका वाकणताव, काणजांताव नरगादिता. सर्वामी तुका नावाता. Jesu देवाचे शेळये. Hosanna तुका unsergi. बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडू ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ते आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पवची. तेच परिचोन जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णे कराचें रगत फातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But what does a good burger to y'all? So me Jesu melo, so me Jesu melo, so me Jesu jivan zala. Oh, but what does so good? Ami pargata, Jesu novian yetolo. बापाचे माणस आणि पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविता सोडणं आणि सोडण्याची काल तुका समर्पित हांव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सयत आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बरब तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सदरो मेल्यान त्या आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्ता तुजे परचाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर पण आमी मागता. वापरप्याची उपकारी काळजाची दिनवास मोनाची आमी जावच्याक आमकां तुज्या वर्त्या आशिर्वादांनी भर.
तुझ्या बरे आम्ही जावच्याक आमकां सदां नितळ निर्मळ सांबाळ. ओंकार मेरी देवाची मागीर संगती भगयन दंदूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरो असीचो संप्रांसीस संपाद पियो समांतनी समक्लारा बरब सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोमी सदांच आमचो मोग करणार उपकारी मन आठवून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानात रखतले आमकां तुझे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत को आमची काकळूत को. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत को आमची काकळूत को. देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भोवमोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो सोमी ताची जिवीत आमचे खातीर वारयलें. उपकार आठवणी करन ताका दिनवास म्हणया सदांच तसो करो पाटलाव करूंक मुखासून वचया. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. या संसारा तुका कांयच नाका जो तो आसा जेजू तुज्या जिवितांत. या संसारा तुका कांयच नाका जो तो आसा जेजू तुज्या जिवितांत. शांती मेळटा संतोष भोगता तुज्या काळजांत. शांती मेळटा संतोष भोगता तुज्या
जो कोण ल्हाना संगतींनी प्रामाणीक जावनची येता तो व्हडा संगतींनी सयत विश्वासी रावतलो म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया. सर्पद येता आमच्या मंगळा बापा तुझे मांस आनी रगत आमी सेवला आम्हा सर्वांच्या जिविताक आत्मेक घटा आनी त्यांचं काण सदांच पावस जावं दी. चड आनी चड मापान तुका मानवा सारके जिणे जियेत आसतना आम्हा सर्वांक तुझ्या वरत्या गोपान घेवन आमी सदां तुझ्या वरत्या मोगान जीव आमकां पावक कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसू. आणि जर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगेच्या बाप भयणीनो वापर पळयतना प्रामाणीकपणान देवान गेल्या सर बरेपणाक विश्वासीपणान दिनवास म्हणया देवाचे उपकार आठवणी करूया कित्याक तो सदांच बरो. वचून याद क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं दोनी जाणटी सगळो विश्वास दवरू एका ताळ्यान माये उलो मातात प्रातू. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. गाळपत्रा सवे आमकां मरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद. भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.